दोतोर मनोहरराय सरदेसाईची कविता उदक पासून जाले रगत आनीक त्या दिसाक जे सुरवात जाली ते सुरवात आमकां लिबरेशन 19 डिसेंबर 1961 फावो जालें. बट दिस वॉज द स्टार्ट अगेन्स्ट दी ऑप्रेसिव पोर्चुगीज रेजीम. ताका अरेस्ट केलो, जेलींत घातलो, कितले पुसा जेलींत तो गेलो. आमच्या फ्रीडम फायटरांक मारले त्या दिसाक त्याच्या तकलेर एशको पिस्टॉल तिंकयली पुलिसांनी. पूण हो मुवमेंट आज एक इतिहासीक मुवमेंट. गोंय क्रांती जावपाक आमचे मदें भेदभाव पुर्तुगीजाचो सरकार करतालो, डिवायड करतालो. आज युवा पिढीक आमी म्हाका दिसता ह्या क्रांतीच्या दिसाक आमी उलो मारता. 13 वर्सां जाली हो सरकार, तो बीजेपीचो सरकार आसा. आनी ज्या पद्दतीन गोंय मुखार वता, खास करून ज्या पद्दतीन आज मर्डर वाडटा, क्रायम वाडटा, रेप्स वाडटा, हे माणकुलें गोंय जे स्वप्न आशिल्ले दोतोर राम मनोहर लोहियाचे, जुलियांव मिनेझीसाचे, आमचे दोतोर मनोहरराय सरदेसायाचे, फ्रीडम फायटराचे. आर वी रियली द गोवा दॅट वी वर नोन, द लिबरल पीपल दॅट वी वर नोन? आमची एक युनिक आयडेंटिटी आसताली. आयच्या दिसाक आमचे दाद देसाय फ्रीडम फायटर्साचो प्रेसिडेंट जो उलयलो पणजेच्या गांवांत की गोंयांत डेली रेप, मर्डर, क्रायमाचे आखे पाड घातलेले आसा, त्या सरकारान पाड घातलेले आसा. आनी हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आनी एक क्रांती गोंयांत जावपाक जाय. आनी एक क्रांती कित्याक? हें करप्शन बंद करपाक आनी ही हुकुमशाय बंद करपाक जी सरकाराची आज चल्ल्या, खास करून गोंय राज्यांत. 18 जून 1946 क्रांती जाल्ली. हाजे खातीर आज आमी सगळे गोंयकार एका आमची मान वयर काडून आज हांगा आमी उलोवपाक शकतात. पत्रकार भावानो, आज तुमकां सांगता, गोंय राखपा खातीर, मडगांव राखपा खातीर आज अनेकदा क्रांती जावपाची गरज आसा. डिक्टेटरशीप अजून मडगांव चालू आसा. पयर हांणी म्युनिसिपालिटीन एक मास्टर प्लॅन डिक्लेअर केला, 30 वर्सां करपा पावना आनी 2 दीस दिल्या मडगांवकाराक की तुमचे इनपूट दिवचे म्हणून. आमी ओगी रावचे ना. ही डिक्टेटरशीप म्हाका दिसता आपल्या जाय तशेंच जातलें आनी तो लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता. इलेक्शन येता न्ही, आतां तो भोंवता घराघरांनी. मडगांव काबार जाला, मडगांव वाठार म्हणटा तुमकां एक दीस पत्रकार भावनो म्हजे बरोबर भोवात, तुमकां मडगांव वाठार हांव दाखयता. आनी आज क्रांती परत एकदा जावपाची गरज आसा. आमी एक्सेप्ट करता की जे गोंयांत चल्लां तें सारकें न्ही. जशें युरी बाबान सांगलां, रेप, मर्डर, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन सगळ्या गोंयांत ही आमकां एक टॅग मेळिल्लो आसा. भारतानूच न्ही, जगभर. सो जेन्ना आमी चिंतूंक लागता की हें रॉंग, म्हणजे क्रांती सुरवात जाली. आनी आमी येता, रिस्पेक्ट दिता, वेता. फुडल्या वर्सा परते येतले. बट ज्या फ्रीडम फायटरांक एक जागो दिवपाक जाय, तो आयज डेडिकेटेड जागो ना. ऑपरेट करतले जाल्यार ते येतले, आपणाचे विचार मांडटले, डिस्कस करतले. आमची कलेक्टर आसा सावथ गोवा, तिका वर्बली प्लस हांव ब्लॅक एंड व्हायटान तिका लेटर बरयतलो की आमचे जे फ्रीडम फायटर आसा तांकां एक डेडिकेटेड रूम दिवपाचो सावथ गोवा कलेक्टरान. सावथ गोवा कलेक्टरेट ऑफिस आसा पळय, मातानी सल्ताना बिल्डींग आसा थंय. इट इज अ व्हेरी स्मॉल एक तांकां आमी रेकॉग्निशन दिता पळय, ते एक रूम तरी तांकां दियात. ज्या मनशांनी ह्या सालाजारा पासून मुक्ती मेळपाक जे काम केलें, ज्या फ्रीडम फायटरांनी गोंय मुक्ती करपाक जो योगदान दिलो. आमी आज सकाळी पणजेच्या कार्यक्रमाच्या भाशणांत जे फ्रीडम फायटर असोसिएशनाचे जे प्रेसिडेंट आसा तांणी आज गोंयची वस्तुस्थिती, गोंयची परिस्थिती कितें आहा ही आज गोंयकारां मुखार दवरल्या.
तांणी उल्लेख केलो की आज लॉ अँड ऑर्डर म्हणटे टोटल कॉलेप्स जाल्ले आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसरां भितर डिसिप्लीन ना. तांणी दुसरें सांगलें की मंत्री जे आसा तांच्या भितर डिसिप्लीन ना आनी करप्शन वाडलां. जर तर फ्रीडम फायटराचो प्रेसिडेंट जर तर असले आरोप करतात, ह्या गेल्ल्या 13 वर्सां ह्या डबल इंजीन सरकारान गोंय कशें काबार केलां हाचें हें रिफ्लेक्शन जाता. वायट दिसता की आज ह्या सरकाराक 13 वर्सां जालीं, पुणून जे फ्रीडम फायटरांचे फॅमिली मेंबर्स आसा तांकां आजून मेरेन 100% तांकां जॉब सिक्युरिटी किंवा तांचे फॅमिली जे आसा तांकां आजून मेरेन गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळे ना. सरकार ने जो यहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया था, उसके खिलाफ में यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत ये जगह से हुई. ये आंदोलन इतना गूंज उठा कि आखिर 1961 में भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर करके गोवा को स्वतंत्रता देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया गया. तभी से लेके आज तक ये 18 जून को क्रांति दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हो या गोवा के लोग हो, सब जन यहाँ पर आकर अभिवादन करते हैं. यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के गोवा स्टेट के लिए बहुत डेवलपमेंट का काम किया. दुर्भाग्यवश आज 12-13 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर राज चल रहा है. हमारे अपोजिशन लीडर ने यहाँ पर सारी बात कही है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज इस देश का संविधान खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है और हमारे नेता माननीय राहुल जी गांधी पूरे देश भर में ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए, हमारा देश का संविधान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं.